आता खबर विस्तारान आयतारा चिखले पंचायतीची ग्रामसभा जाली। दाबोळे वेगळी पंचायत जावची म्हण ह्या सभेन कांय जाणांनी प्रस्ताव दवरिल्लो। मात ग्रामसभेक हजर आशिल्ल्या थळाव्यांनी हो प्रस्ताव भायर मारलो। आरडीएक्सको खातीर चिखलेच्यान प्रसाद नाईक। 18 मेंबर रावले 18 मेंबरांचे लेटर तितून सगळे 7 जण प्रेजेंट अटेंडन्स लायला दे टू एका घरातली 4 म्हणजे 3 और 4 घरांका सेपरेट पंचायत जाय जाल्यार इट इज टोटली रॉंग एंड बिग वेस्टेड इंटरेस्ट। I mean, Dabolikar had demanded for a separate panchayat due to growth of population and workload. So the same proposal was put over there with the signatures of around 40 to 50 people. But Panchayat has stopped it and saying that they need more measure to be shown. So for the next Gram Sabha, we'll be bringing more than 500 signatures and more people over here to show our support for a separate Panchayat. What are the reasons behind this? Reasons like we have to, the first thing as per the Panchayat Act law, if the population increases in a village, Panchayat has to be separate. That is the first point. Second thing is that the work gets delayed every time. Any work like paying a tax to come to this Panchayat takes 3 times. Sometimes there is no staff, there is shortage of staff, and busy as time. And people, senior citizen people coming all the way from Dabolim to Chikalim, problems are there due to bus issue and got a guardian. But that is also one reason we are asking them to have a separate Panchayat at Dabolim. Sir, Dattaprasad Bangalkar, as a member of this Gram Sabha, Village Panchayat Chikalim, आम्ही एक proposal गायिल्लो for being a separate panchayat for Alto Dabolim, and there are 5 wards altogether. Considering all that, we have applied for a separate panchayat. पूण हांगासर आमी प्रपोजल घातलो जाल्यार आमकां हांगा जाय तसो सपोर्ट मेळोंक ना. एज अ जी बॉडी आसलेली विलेज पंचायत इलेक्टेड बॉडी आसलेली तेंच्यांनी पासून आमकां सपोर्ट करता. इवन द सरपंच तेणें आमचो प्रपोजल आमकां विचारच्या पयलीं आमचो टेक घेवच्या पयलीं ताणें पयलीं सांगलें पयशे जनरली विचारलें आनी यू आर सपोर्टिंग दीस प्रपोजल ऑर नॉट, आनी तेणें बॉयकॉट केलें हो तुमचो रिजेक्ट जाता म्हूण सांगलो. एक्चुअली तेणें करपाक जाय आसलेलें सगळ्यांची मेजॉरिटी घेवपाक जाय आसलेली एज अ सायनींग ऑथॉरिटी कितें तरी घेवपाक जाय आसलेलें आनी आयकोंक आमचें उतर आयकोंक जाय आसलेलें पयलीं आमी कित्याक लागून एप्लाय करता ते. आमचे दाबोलीच्या थोडे ग्रामसभा मेंबर्सांनी प्रपोजल घायलोलो तांकां सेपरेट पंचायत जाय म्हूण, कित्याक ते म्हणो सोदताय पॉप्युलेशन वाडलो म्हूण. सो आमचे ग्रामसभा मेंबर्स आज जायतो लोक आसलेलो, एटलिस्ट एक 200-300 लोक आसलेलो आज ग्रामसभाक. सगळे ग्रामसभा मेंबरांनी तेंचो प्रपोजल आज रिजेक्ट केल्लो आसा. कित्याक ते म्हणटा इतली कामां इतले डेव्हलपमेंट हे पंचायतीन केलां आनी तेंचो प्रपोजल पळय मांडला तेणी तो सारको मांडूना. थोडे 8 जाणांनी तो तेणी सायन करून हिंगा आज इनवॉल्ड केलोलो. सो तो ग्रामसभा लोकांनी सगळ्यांनी भायर उडयला. ना एक पार्टी लोकांक रिजेक्ट करप म्हणजे लोक म्हणल्यार फायनल न्हू, लोकांचें डिसिजन फायनल. लोकांक जाय जाल्यार थिंगा जातली, ना जाल्यार कित्याक जातली. First of all, this issue of bifurcation of the Gram Sabha of the Panchayat was not on the agenda. So items in any other business cannot be discussed at Gram Sabha under the Panchayat Raj Act. Secondly, the Panchayat Raj Act does not give powers to the Gram Sabha to discuss issues of bifurcation of panchayats. They have very clearly laid down guidelines in the Panchayat Raj Act, which gives functions of Gram Sabha. There are just 10 functions, and this function to bifurcate to panchayat into 2 is not provided in this act. So any decision or resolution taken in this will be deemed to be illegal. Hence, the Panchayat rejected this today, Gram Sabha, and that is the end of this issue. हे पळय ते प्रपोजल आज येयलो बायफर्केशन करपाक चिकाली आनी दाबोली म्हूण, देट वॉज नॉट द रायट प्रपोजल तेणें पळय रेज केल्लो. कित्याक तांणी कोणें स्टडी केलो ना की खरेंच दाबोलेच्या लोकांक वा चिखले लोकांक पंचायती बाबतींत प्रॉब्लम आहा वो ना ते. तेणें पळय इश्यूज रेज केले, सिनियर सिटीजन्सा त्रास जाता वो कामां जायना, हें तेजें चुकीचें. पंचायतीक स्टाफाचो प्रॉब्लम आहा हें मानता, पूण ताका लागून काम डिले जाता हें हांव एक्सेप्ट करपाक तयार ना. आमी क्लोजली वॉच दवरलेले आहा, आमी इनवॉल्ड आहा ऑन डे टू डे बेसीस. पंचायतीक एवरी ग्रामसभेक येता, एवरी मिटींगेक तेंचे हाजीर आसता. आनीक पंचायत काम करना हो लोड वाडला हें सारकें न्हू म्हणपाचें. आनी लोड जर वाडला जाल्यार ताका सोल्युशन्सूय आहाय. पंचायत डिवायड करची वा बायफर्केट करची इज नॉट द सोल्युशन.